म्हारगाय म्हणटा ती सर्वसामान्य गोंयकारांक थाकाय दितली अशी चिन्नां दिसच ना। पयलीं वाडयले ते विजेचे दर, उपरांत वाडयले पेट्रोल आनी डिझेलाचे दर आनी आतां वाडत आसात ते भाज्जेचे दर। पावसाच्या दिसांनी नुस्तें मेळप कुस्तार अशा वेळार गोंयकारांक आदार तो भाज्जेचो, मात भाज्जेचे दर दिसान दीस वाडत आसात। आयज आमचो माय गोवा नेटवर्कचो रिपोर्टर धर्मेश पणजे बाजारात गेल्लो, तेन्ना जाणून घेवया ताणें कितें पळयलें ते। रेट वाडला तो भाज्जेचो रेट वाडला न्ही, चडूच वाडला सो दिसान तुमकां? म्हणजे साधारणच्या गरीब मनशाक म्हणजे जगपाक मुश्कील जाता। कितले सरकार घोषणा करूनी कितेंय करूनी गरीब तो गरीबूच हाल काडटा सारके। कितें गॅस सिलिंडरचो बेश्टो देंवयला आनी 817 केला। लायटीचे बिलां आनी 2 जाण बायल आनी हांव आसा ते बिलीव करता 1350 रुपया बील म्हाका एका टायमार ते बील म्हाका येताले 150 ते 250 रुपया। एक जालें नळाचें बील ते स्मार्ट मिटर म्हणून बसयल्या, ते स्मार्ट मिटरान आमकां अशें काबार केले 130 रुपया बील येताले, आतां म्हाका 1500 बील धाडलां। थंय चेक करूंक वतात जाल्यार ते कितें सांगता आमकां PWD कांय लागना, हे स्मार्ट सिटीक लागता म्हणून। स्मार्ट सिटी वाले म्हणटा आमी मिटर तुका चेंज करून घेता, तो पर्यंत तुवें आतां इतले युनिट वापरले तुका ते भरचेच पडटले म्हणटा। म्हणजे ते गरीबाक पिळटा रे, हांगासर सरकार नांवाची वस्तूच ना। आता काय टोमाटाचो रेट म्हणटा 40 आसले तो 80, 10 रुपयान 15 रुपयान टोमाट व्हरताले, 80 रुपया टोमाट भाव येताले। हांगासर कोणाचेर कंट्रोल ना। सरकार नांवाचे कितें देर इज नो एडमिनिस्ट्रेशन, लोकांक लुटले सारके आनी हे चोरीता खरेंच काय। नॉट गुड लोकांचे मातशें तरी चिंता मार। तशें पेट्रोलूय वाडला म्हणून आयकल्या कालच्यान 1 रुपया वाडले म्हणटा, डिझेल 35 पैसे वाडले म्हणटा। लोक पेट्रोल पंपार रातीच गर्दी करून थोड्यांनी फील करून घेतले। असल्या बारीक सारीक गोश्टी आमकां वचपाक खंय टायम धांवन बाबा आतां डिक्लेअर जालें म्हारग जातलें म्हणून ते 5 लिटर स्कुटरींग घातले 5 रुपयात फायदो। आतां ते फक्त एक 5 रुपया फायद्यान भितर कितें करतलो? मार्केटान तुजो जगपाक ना। 2000 बोल्सां आज हाडीत न्हू जाल्यार 8 दिसाचें सामान येना। कितें चलना रे खंय सेंटराक खंय कितें सरकार येवं गोवा गव्हर्मेंट हांगा सादे आमचे DSSYचे पयशे जाणट्याचे म्हणजे आतां 70 वर्सां ते पयशे टायम टू टायम घालिना। 2 म्हयन्याच्या गॅपान 3 म्हयन्याच्या गॅपान इलेक्शन आसतना घातले, मागीर आमी ते 2000 रात आमकां गुळयो प्रेशराच्यो घेवंक मेळटा काय म्हणून कितें ते पयशे अजून मेळना। कितें सांगपाचें म्हणजे तात्पर्य कितें जाणा सरकार म्हणटा ती हांगासर कांयच ना, कोणाचे मेळना, खायता चोरीता नागयता। सांगा 5 मिनिस्टर जाल्ल्या, CM जाल्ल्या, सांगून कांय फायदो ना। तुका सादारणच्या मनशाक जगपाक कशें मुश्कील जाता। हांव आनी बायल 2 जाण आसा आमी, आमकां सादारणच्या फॅमिलीक मातशें नुस्त्याचें मार्केट जाता जाल्यार 500 म्हणटा, ते नुस्तें जाता 1000 म्हणटा। जगाक कशें तूं आतां हांव कितें म्हणून सांगतलो? हेजेर कोणें खंबीरपणे कांय उपाय करिना, फक्त आश्वासनां। भाज्जेचो रेट कसो आहा आतां? आतां पोचाक वाडटा रेट दिसा दीस वाडला। आजचे रेट फाल्यां ना, फाल्यांचे रेट आज ना। म्हणजे आयज कितलो जालो असो? कांदे 40 आसले आतां 50 जाले, बटाट 40 आसले 50 जाले, टमाट 60 आसले 80 जाले आनी 2 दिसांनी 100 लागून पावतले। आनी काय भाजी कितें वाडल्या अशी? हां वाडले खूब वाडटा। मिरसांग 120 रुपया किलो जाले, बाकीचे सगळे आसता फ्लावर 60 रुपया एक जाले, ओली कोथमीर 40 रुपया जाले। सगळे रेट वाडोवन सगळे रेट वाडटा पोचाक। काल वाडलेले काय आयज चेंज जाला? ना दिसा दीस रेट चेंज जाता, दिसान दीस रेट चेंज जाता। आतां पोचांनी रेट वाडटा। टेबल ना